जेजू मनशा खातीर मेलोय, जिविताच्यो जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोणीत देव काकुटीन सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखोय. ओ रोगताक आनी उदकाक तुमी काकुटीची जोर कोशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली. हांव तुजेर पातयेता. पवित्र कुर्साचे कुरवेन न्योर आमकां आमची देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझ्या राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सोर्वेस पोर तुज्या थंय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पोत जेजू. बायगेत मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोत मानता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्तात ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या ओरवीं गोरवीं सांबाळलो. आंकवार मोरेताय जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ले मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला. तुयतां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनिया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर.
सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनिया सरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनिया सरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनिया सरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर
खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोवमोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां काल आमेन. जीवे सुरिशी म्हाका आपो जीवे सुरी तान बागो जीवे सुरिशी रावोंग निर्मी म्हाका आपो तान बागो वावोंग निर्मी जिसु मोंटाये सासनींग जीवी हांव तुका दिता म्हणून तुगे पातकाची दुरून तुये ही मोची रगत पिये
Book of Psalms, Psalm 29, verse 2. Give unto the Lord the glory due on his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. सर्वेश्वरा कारगानियात ताच्या नावाची स्तुती करात. तोच पवित्र देव, ताका सगळ्या काळसान सगळ्या मनान ताचे मुखार सासंगी पडात. देवा, हे वेळार तुजी रोसना तुजे मुखार सासंगी पडून तुका नमस्कार करता. तू म्हजो देव, तू म्हजी खुशालकाय, तू म्हजो संतोष. तुजे वेगीं येवंक हांव संतोश्ता. भुरगीं आपल्या आवयची नदर पडना फुडें संतोश्ता. भुरगे आपल्या आवयची ऊब अनुभवता. तशें म्हजे देवा, हांव तुका हे वेळार नमस्कार करता. ज्या जाग्यांनी मारामारी आसा, जंय तुजी कुर्बेची गरज आसा ते जागे दुनिया वेळार तुका भेटयता. तुवें शांती सवस्काय म्हूण मागता. दुनिया हे वेळार जंय पातळ आसा ते जागे तुका समर्पण करता. जंय दुयेंस आसा, पिडा आसा ते जागे ती मनशां तुका भेटयता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळी सांगता एकाच ताळ्या. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Namaskar.
तुका कोटा मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता सगळ्या राष्ट्रांचे नांवां जे राष्ट्रांनी मारामारी जे राष्ट्रांनी झुजा मनशाचो घात मनशाचे रगत सुटले जंय कितलींच भाव भयणां कुसवतात त्या भाव भयणांच्या नांवां Jesus, 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 tu संसाराचो सर्वोडा Jesus, 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 tu आमचो मुकुटा Jesus, Jesus, तू सगळें तुका समर्पण करता जेसू 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 from your heart Jesus, Jesus, Jesus. चित्तनी मन चोड जाला चित्तनी मन घुसपला भावनांनी एक खाळीस पाप जाला पिढेनी कूड सगळी लासता दोनिया कुडी तर एक वार भारान हांव खाला पड तर एक वार भिरांतीनी म्हाका बांदून दवरला जेजूचें नांव सोडवणीचें नांव जेजूचें नांव सर मनशाक थारोवन दितलें नांव जेजूचें नांव सर पिडा रोगांक बरें करतलें नांव जेजूचें नांव सगळ्या मनशाक सोडवणेचें नांव जेसू व्हडल्यान म्हजे फाटल्यान म्हणे जेसू 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 Jesus 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 Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. सगळे शक्तीन आनी भक्तीन जेजूचें नांव तोंडार उसाचें आनी बाबार दर्शी तुजी हे वेळार सोडवण जाता. हे वेळार जितच्या नांवान सुटका मेळटा. तर एक वार पातकांतली, तर एक वार वस्कोत्यांतली, भिराखोर पिडेंतली सुटका मेळटा. येशुवा, 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 येशुवा. सगळे व्हडल्या येशुवा, 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 येशुवा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळे दुनिया देवाक उबारू. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमचे वस्कोताय देवाक उबारू. Hallelujah, hallelujah. आमची बिरांदने आखा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळे व्हडल्या Hallelujah, 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 देवा बापा देवा पुत्र देवा पवित्र hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fill us with the power from above. Fill us with everyone. Those who are calling your name of Jesus. Hallelujah, Name of Jesus, name of Jesus. hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हे वेळार हे पवित्र संस्कारा असल्या जिव्या देवाचें हाजीरपण आमी अनुभवता. हो जिवदेव हांगासर हाजीर आसा म्हण आमी सत मानता. तो आमचो रोसणार म्हण आमी सत मानता. देवान स्वर्ग आनी संवसार उसला म्हूण आमी सत मागता. आमचे भावणांनी करी भशेन हे वेळार देवाक बुजता आसतना जांचे मौन शांत जालें, गुडी बारान चेपलोलीं, गुडी चिंतनांनी बुडलोलीं, पूण देवाक बुजता आसतना, देवाक आर्गां दिता आसतना कितले जाणांचे मौन शांत जालें. ताणें हात उबारचे, दोनी हात उबारुया. जांचे मौन शांत जालें आनी हांवें देवाचें हाजीरपण हांगासर अनुभवलें. आनी व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी व्हडल्यान ताळ्यांची भेट आमी देवाक दिवन आसुया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एका गितांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवया. देवा बापाक आर्गां दिवया आमी, देवा बापाक आर्गां दिवया. देवा बापा आर्गां दिवया आमी, देवा बापा आर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया. hallelujah. देवाची उतर अशें सांगता, देवाक आर्गां दियात. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. देवाक आर्गां दियात कित्याक ताची सवय आमकां जुयत आसा. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, 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 हालेलुया. hallelujah. सगळीं उबी रावया आनी ताळ्यांचे जे देवाक आर्गां दिवया.
देवा बापा कारगान दिवया आमी देवा बापा कारगान दिवया देवा बापा कारगान दिवया आमी देवा बापा कारगान दिवया अर्गान दिव्यामी अर्गान दिव्यामी देवा बापा अर्गान दिवया अर्गान दिव्यामी देवा बापा अर्गान दिवया देवा पुताक अर्गान दिवयामी देवा पुताक अर्गान दिवया देवा पुताक अर्गान दिवयामी देवा पुताक अर्गान दिवया अर्गान दिव्यामी जेजू क्रिस्ताक अर्गान दिवया अर्गान दिव्यामी जेजू क्रिस्ताक अर्गान दिवया पवित्रात्म्याक अर्गान दिवयामी पवित्रात्म्याक अर्गान दिवया पवित्रात्म्याक अर्गान दिवयामी पवित्रात्म्याक अर्गान दिवया अर्गान दिव्यामी पवित्रात्म्याक अर्गान दिवया अर्गान दिव्यामी पवित्रात्म्याक अर्गान दिवया हालेलुया 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 महिमा तुका अर्गा तुका वंदन तुका दिन वस्तुका हालेलुया 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 सगळीं बसूया पवित्र आयुष्य में देवाचे उतराचे नियाळ कोत्तेले हांव मातेवाचें वर्तमान 15वा विसोर मॅथ्यू चॅप्टर 15 उक्ते गुरात मातेवाचें वर्तमान Matthew chapter 15 verse 1 to 9 हे देवावतो आयकूंक आमी सगळीं उबी रावया सर्वेस्वर तुमची सगळे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान तेन्ना जेरुसलेतावन फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूसशी आयले ताणें म्हणलें पुर्वजांनी करून दवरल्ल्यो त्यो चाली
तुझे सीस कित्याक मोडटात? तर जेवता तेन्ना आदी आपले हात धुनात. ताणें प्रतिपाळ केलो. आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटा तें कितें? तो देवान सांगला, आवय बापायक मान दी. आनी बापायक व आवयक शिरापता ती मरून वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक व आवयक म्हणत, म्हजे कडेन कितें तुका उपकारत आसलें तें हांवें देवाक भेटयलें. तेन्ना बापायक व आवयक मान दिवचो तांकां आनीक कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नपयत केली. दोंग्यानो, अशें इस्रायेलान तुमचे विशीं आदींच फुडें सांगून दवरलां तें सारकें. हो लोक ओंठांनी म्हाका वाखणटा, पूण तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पोलकी पुजा. तो शिकयता त्या शास्त्रांत फक्त मनशांनी केल्ले कायदे. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबडे दिसांनी बोगोर बोगोरां उडगास करता हांव शेताची. आनी भिरांत पडटा, शेतान शेत लायलें थंयसर कितें किल्लोत म्हूण, कितें किल्लोत म्हूण, नीर पळोवंक ना थोड्यांनी. नीर किल्लो ना जाल्यार आनी कितें तरी किल्लोता. कितें किल्लोता? कसलें तोंड तें? कलर एक कलर आनी कोण? बिमूट. कॉलर येना जाल्यार बिमूट येतलो, आनी बिमूट येना जाल्यार कोण? आं, दोंडो. एक दोंडो, एक बिमूट, एक कॉलर आनी कोण? वन एट ए टायम. आं, केळपो. आं, केळबो. आनी कोण येता? आं, पालें. पालो. ओके, पालो. 5 जाले. आनी कोण? आनी कोण जाले? इतलीच? आं, आं, लुजे व्हंकल, कांटे. टच मी नॉट. पूण हे दिसांनी आमची बोगोर बोगोर आमच्या शेताची आमची नदर आहा. कोण येत म्हूण? ह्या विसर नीर. नीर आनी कितें सांगला तुमी? मागीर कूड आसा, कॉलर बिमूट आनी कोण? हे सगळें ईत म्हण आमकां भिरांत पडटा. आनी ईत जाल्यार व्हडलें वायट जायना. हय, कांय वायट जायना. शेताक घाल्लेलें सारें कोणें हाडलें? कॉलऱ्यान हाडलें. शेताक दिवंक ना. कॉलरें हाडलें आनी गेलें, आनी शेत कितें उरलें? तशेंच उरलें. म्हणटरी कॉलरें बिमूट कोण हे सगळे पड तुमी सांगला तें शेत हाडून दवरता. शेताची वाड जायना. आनी ताका जे भाशेन पीक दिवंक जाय आसली, सारें घातलें, सगळें घातलें, पूण जे भाशेन पीक दिवंक जाय आसली ते भाशेन पीक ताका जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. क्रिस्ती धर्मान अशें जायते कॉलर येता, जाय तो बिमूट येता, जाय ती टच मी नॉट येता. आनी क्रिस्ती धर्म आनी क्रिस्ती भावार्थ कितें जायना? कितें जायना? वाडना. हालीं तशींच आहात. हालीं तशींच आहात.
के कांटे खुंट्यांनी जे बी किल्लोले कितले शेंकडे आनी आमी नको. गोंयान क्रिस्तांवपण घेवन येवपी कोण? सेंट थॉमस. भारतान क्रिस्तांवपणाची बी सांत थॉमासान हाडली 50 आनी 2 वर्साक. आतां खंयच्या वर्सात आमी? खंयच्या वर्साक? 2023 वर्सान आहात. पूण एक क्रिस्तांवपणाची बी, क्रिस्ती भावार्थाची बी कितें जायना? पाद्रींनी सारमां केले नात काय? करूंक नात. फेस्तां परबो करूंक नात. केल्यात वो करूंक नात. सायबिणी लादायनी करूंक नात. ही ती सगळीं देवस्थान करूंक नात. पूण कित्याक वाडोना? लोकांक भावात ना. भावात ना म्हणटरी जाय दिसांनी आमी नियाळ कोत्ता. क्रिस्ती भावार्थाक हें कॉलरें वाडोंक दिना. क्रिस्ती मनशाक अभिमूड वाडोंक दिना. क्रिस्ती भावार्थ, क्रिस्ती समुदाय, क्रिस्तांवपण, क्रिस्तांव घराबे वयर सरनात. कित्याक? हो नेर आमकां दामून आनी चिपून दवरता. हे कांटे खुंटे आमकां दामून आनी चिपून थंय सोदतात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आयज तांतली एक गोश्ट नियाळ करूंक सोदता. जायते भाशे आनी कितली भाशेचे हे विट्स आसत. ही नडणी म्हणटा आमचे सायडीन नडणी म्हणटा आमी. हे कॉलरें बिमूट जायते भाशेचे बिमूट आसात. आयतांतलो एक बिमूट म्हणल्यार आदल्यांच्यो चाली. आदल्यांच्यो चाली, पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली, पुर्वजांनी करून दवरलेली परंपरा, पुर्वजांनी करून दवरली बरें वायट हांव नको. ह्योय बी आमकां क्रिस्ती भावार्था कडल्यान पयस वतात. ह्यो चाली रिती देवाच्या उतरासुल्ले पयस वतात. पळयात हांगासर कितें जालें? जेजू खंय गेलो? जेरुजालेमान कोण आयले? वसवान. कोण आयले? फारिसेव आयले आनी धर्मशास्त्री. आनी कितें म्हण लागले? हे सगळे जाळवणदार, ते राखणदार, ते सगळ्या भोंवताले. कोण हे चाली रिती मोडटा, कोण हे चाली रिती पाळिना, कोण हे चाली रितीचेर आड वेता, तांचे ते फाटीक लागताले. कोण ते? कोण ते? फारिसेवचू धर्मशास्त्री. हेंगेले हेंकांनी कांय काम नासलें. फकत काम कितें? कसलें काम पळयताले ते? कोण चाली रिती पाळटा वो ना हें पळोवपाक तेंगे काम. म्हणटरी आयज ते जेजू सुशी पावले. कोणा सुशी पावले? व्हडल्यान कोणा सुशी पावले? जो जेजू आसलो थंय ते पावले. आनी कितें विचारलें ताणें? वर्स 2. पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजेशी कित्याक म्हणटा? आमच्या पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो कितें त्यो चाली आनीक रिती. कितें जालें? तुजे सीस कित्याक मोडटात? पावणो, जायत्यो चाली रिती करून दवरल्यात पुर्वजांनी. जायत्यो, थोड्यो बऱ्यो आनी थोड्यो वायट. थोड्यो त्या काळार सोंपताल्यो, त्यो आयच्या काळार सोबनात. ते काळार घोडे ते नेणार आसले, देखून ताणें आपलें नेणारपण केलें. आयच्या काळार ह्यो चाली रिती आमकां सोबनात. जाय त्या गांवांनी, जाय त्या दुसऱ्या दुसऱ्या राज्यांनी बी ह्यो चाली रिती आहात. तांतली खंय एक चाल तुमकां सांगता, कितलें खोटेपण तें पळयात.
एक चाल, एक रीत, एक परंपरा तांच्या पुर्वजांनी करून दवरली. एका गांवान हुंय कोणू तर चेडूं काजार जातलें जाल्यार, कोण चेडूं तर काजार जातलें जाल्यार पुर्वजांची चाली त्यो त्या गांवच्या वडिलां बरोबर एक रात ताणें न्हिदोंक जाय. आनी हे गांवच्या वडिलान ताचे लगीन कुडीचो संबंद करूंक जाय. आनी त्या गांवच्या वडिलान ताचे लगीन कुडीचो संबंद करी जाल्यार आनी ताणें तर तें काजार जावपाक ओके म्हणलें जाल्यार त्या चेडवाचें काजार जावं येता. नाजाल्यार ताणें काजार जावंक कोणाची चाल, कोणाची चाल, कोणाची चाल, पुर्वजांची चाल आयज सोंपता. आयज ही सोंपता ना. आयज कितें जातलें? आयज अशें करी जाल्यार कितें जातलें? घाण जातली आनी कितें जातलें? हा पातोक आनी कितें जातलें? इतलेंच? हा कितें म्हणटा? ते कोण काजो जावपा ना? आनी एनीबडी एल्स? आयच्या कायद्या मुखार अशें जायत जाल्यार कितें जातलें? इट इज जेलीन. इट्स अ रेप. घोडार मारतले ते काळार कोण सोंपतालें जायत. आयचे काळार कोणें हे भाशेन करी जाल्यार ताका जेल फावो. तेपा प्रमाणे माथ्याक कुरपणे आयज करूंक जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांगासर जेजूक ते विचारतात, पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली तुजे सीज कित्याक मोडटात? कश्यो चाली त्यो? तर ते जेवच्या आदी कितें करनात? हात धुयनात. हात धुवप वायट. हात धुवप वायट? बरें वायट? बरें. हात धुवप, न्हावप हें कितें? पूण थोडे धुयनात आनी थोडे न्हावनात. चाल म्हण न्हय. कितें म्हण न्हय? चाल म्हण न्हय. आतां तर तूं न्हांवन येयलो जाल्यार हांगा पळय तूं हात धुवपा जाय ना. तुवें तर उडय आतां धुयलो जाल्यार हांगा परतून धुवपाक जाय. दिस अ डिसीज, सायकोलॉजिकल डिसीज. थोडी न्हू ती दीसभर हात धुयत रावतात. दुयेंस तें. बोगोर बोगोर हात धुवप हें कितें? दुयेंस. मेळे हात जाल्यार कितें करूंक जाय? मेळे हात जाल्यार कितें करूंक जाय? आनी बरें सांगलें तुमकां हांव. तुजी कुडीक तरी कितें लागलां, घाण पडल्या, कितें करपाक जाय? न्हावपाक जाय. जाता जाल्यार न्हू दिसा 2 पाटी तरी न्हांवात हांव. 3 पाटी न्हावपा जायना जाल्यार दिसाक 2 पाटी तरी बरें. न्हावप बरें. पूण हांगासर ते चाल म्हूण, रीत म्हूण तुवें आतां तर धुयल्ले तुवें परतून सगळ्यांनी रीत म्हूण, ही चाल म्हूण कितें करूंक जाय? हात धुवपाक जाय. तुवें तो हात धुयना, तुवें व्हडलो अपमान केलो. आतां हांव नको, आतां कितें करताले तेन्ना फुडें हातान जेवता म्हूण ते हात धुयताले. आतां कुलेरान जेयता आसतना कितें तरी आसा हात धुवपाक जाय? वय तूं जेयता कुलेरान, पूण कितें करचें पडलें? चाली प्रमाणे कितें करचें पडलें? कितें दिवचें पडलें? आनी बोगोर बोगोर हात धुवप. दुसरें आयदनां धुवप. आयदन धुवप वायट ना. भायल्यान ती आयदनां बरें कोण धुयताले, भितर कितें जाल्यार उपकारता. हे कितें? चाल. अशी जायत्यो चाली रिती पळय आसात त्यो आमकां देवा सुल्ली कितें करतात? कितें करतात? हालेलुया,
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण जायतो लोक हे चालीक आनी रितींक हे फारिसेव आनी हे फारिसेव धर्मशास्त्री गुल जाल्ले पुर्वजांची चाली पुर्वजान करून दवरल्यात आनी त्यो तर करिना कितें जातलें कितें जातलें वायट जातलें देवाक भियेनात ते कोणाक भियेतात ते चालींक भियेतात चालींक भियेतात आनी चालींक रितीक लागून आमी देवाशी पावना आनी देवाची उतर आमकां सांगता ही पोरसां कितें कोत्ता कशी वाकाणटा वोटांनी वाकाणटा पूण तांचें काळीज कितें आहा देखून हे काळीज तर आमी उगडना तूं पर्यान हो नेर काडपाक आमच्यान जायना प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कसले कसले चाले आमच्या घरान आसात जल्मान ते मरना लेकून चाली वय ना मोत्तल्याकूय सुशेग ना जातल्याकूय सुशेग दिनात आनी मोत्तल्याकूय बी हे सगळ्यो चाली एक आनी दोनूच न्ही आनी हाका लागून त्या मनशाची वाड जायना त्या गांवची वाड जायना एक चाली आनी एक दिसा म्हाका उडगास येता जायत पार सांगता हांव ते जायते हा सांगतलो जाल्यार एक चाल हूंय चेडवान तर चुडो घातलो काजरा कडेन घरांतले भायर सरपाक जायना पूण हांवें सदांच साम कंपल्सरी एटलिस्ट काजार जाता आसतना तरी वच आनी बरें कुमसार कर खंय वच काजरा पयलें बरें कितें कर कुमसार कर आनीक ह्या कुमसार वरवीं देव दिता ती कितें घे कृपा घे आनी लोग्नी जिवीत कितें कर खुशाल सार हें सदांच सांगता हांव हेजे वट काजार ती पातक्यान आमी भाग घेवन तूं ना आमकांय बी एक एक संस्कार घेवचे आदीं डाक्न जावचे आदीं पाद्रीपणाचे वोत घेवचे आदीं आमी कुमसाराक वेता थोडी बाडी 4-5 दिसांचो रितीर कोत्तात आनी डायरेक्ट मागीर तांकां ऑर्डिनेशन हाडटात पूण हांवें एका चेडवाक सांगलें आगो बाय कुमसार कर ना फादर आयज भायर सरोन जायना म्हूण सांगलां कोणें सांगलां मायन पायन न्हू आनी तेंगे माय पाय आहा तें सांगलां आयज घरांतल्यान भायर सरपाक कितें गायला अरे बाबा म्हजी बोगूस चूड गायला म्हणून आयज घरांतल्यान भायर सरपाक जायना आनी फाल्यां काजार म्हणून आयज रेस्पेर खंय गो बाय तुजें फाल्यां तुमगेर करपाचें घरांतल्यान भायर सरपाक जायना कितें गायला चूड गायला म्हणून रेस्पेर फाल्यां खंय तुमगेरूच घरान भायर सरनास थिंगाचू कुमसरा वचूं जायना फादर आयज बरें म्हणलें आयज कुमसरा वचूं जायना आतां समज एक तूं बरो ना जाल्यार कितें करपाक गोंय खंयचें हॉस्पिटल घरा हाडपाचें वा तुका हॉस्पिटलांत व्हरपाचें ओगे चिंतू रावले बाबडे आनी शिकलोले आतां समज तुका एक कितें जालें वो एटॅक कितें समज जालें हॉस्पिटल घरा हाडपाचें वो तुका हॉस्पिटलांत व्हरपाचें कितें करपाचें आतां वो मोर मेल्यार बरें गेलें अशें म्हणपाचें कितें म्हणपाचें हा हॉस्पिटलांत व्हरपाचें पूण बाबा न्हू ह्यो चाली रिती पळय आसात माती गोबर आमचे हड्ड्यार घालन दवरला थोड्यांनी आयज त्या काळार शिकप नासलें मागीर हांवें
व्हंकलेचे मायक आपयली आनी पायक आपयली. आनी हांवें म्हणलें आगो बाये तेणें कुमसार केलें ना. ना फादर पुरवा सांगे चाल न्हू सांबाळूं जाय. माथ्या मारान घेवन चेडवाची आनी तांचो फुडार नाका पूण कितें जाय पुरवा सांगेली चालतय. देव नाका, देव कोण नाका, देव नाका, देवा उतोर नाका, पूण कितें जाय पुरवा सांगेल्यो. आनी मागीर बरी बसयली मागणें केलें आनी विचारलें पूण आतां समज भायर सरल्यार कितें जातलें. मागीर तिणें म्हाका अशें सांगलें, बरी फ्रेंड ती म्हजी, अशें सांगलें फादर म्हणाली जाय ते चेडे मेलुकोडे हाय आनी जाय ती चेडवां काजार जायना असो मेलुकोडे हाय. ते सांबाळाल ती अशी भोंवताय कोणा सुद्दां कोणा सुद्दां भोंवताय. कोण कोण चूड घायला तेंक धरून भोंवताय. आनीक ती मागीर चूड घालतले चेडवांक चेडवां धरतात आनी जे कोणाक पळय काज जावपा चेडो आहा न्हू तेंक धरता आनी ती मागीर मोताय. घरा कडेन येवपा जायना तूं तेंकोडे. घरा कडेन ते कोण कोण चूड घायला कोण कोणा हाल्या परवां काजार हाय तेंक धरून येवपा जायना. पावणो हे वस्तू कुटुंब हे वस्तू आमचे क्रिस्ती बाबाट कितें करूंक दिना वाडपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. हे फारिसेव आनी हे धर्मशास्त्री कोणाक गोट धरून आसले चाले रितीक. आयज आमी बी कोणाक गोट धरून आहात चाले आनीक रितीक गोट धरून आहात. चेडू कुमसार जायना, चेडो कुमसार जायना, चेडो कुमसार जायना. आयज तुमी काजारीची सांगली. थोडे क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती घोराबे क्रिस्ती समाज वयर सरोंक दिना. थोडे जाय ते देवचाराकूय बुजतात आनी देवाकूय बुजतात. आयतार तर इगोजीन आयले सोमार हिंगा थिंगा देवस्थानाक सुद्दां भोंवतात. बाबात वाडोना, बाबात वाडोना. देखीक आनीक सांगता तुमकां हांव रोस काडप. रोस काडप हांव नको हांवें जाय जाणां विचारलें की रोस काडप म्हळ्यार कितें करप. म्हाकाय सांगलें हांव पाद्री जावचे आदीं फादर ब्रदर तुका रोस काडून जावो. बरें म्हाका रोस काडटलो थोडो तुमकां काडय आनी तुमी मातशें नितळ जाय. हांव तो कुशाल आहा म्हणलें. रोस काडप म्हणल्यार ना रोस काडना जाल्यार खंय काजार तो काजार लेगून जाल्यार तो आंकवार उरता. रोस काडूंकूच जावो कित्याक तेजे तो रोस काडटा अशी ते सगळें आंकवारपण वयता. खंय तरी आंकवारपण केन्ना वगडायलें म्हूण कोणा खबर. घोडे हे आदल्याची बरी एक रीत जायत. आदीं आमचो चडसो लोक खंयसर वावर करी खंयसर वावर करी खंयसर शेतांनी रानांनी भाटांनी मिनाचेर हिंगा थिंगा वयतालीं. आनी रानांनी वचून घोडे काळी कीड जावन येतालीं. कितें जावन येता काळी कीड जावन येता. आनी चेडूं काजार जाता म्हणटरी तांकां दिसतालें चडसो वगो तें काळेंच दिसता. म्हणटरी तो रोस काडटा म्हळ्यार तेतून कितें आसतालें जाणा तो कोकोनट ते नाल्लाचो रोस काडलो आनी तेतून हळदी पावडर घातलो आनी तर तोंडाक तर लायलें. एटलिस्ट कितलेंय काळें जावं काजरा आसा कितें दिसतलें दोळे दिसतलें. आनी त्या फोटवाचेर आख्खे जिवीतभर काळें आहलें चेडूं त्या फोटवाचेर तर एक दिसा कितें दिसचें पडटलें गोरें दिसतलें. म्हणटरी थोड्यांनी चिंतलें कितें काडपाक रोस काडपाक. आयज तुमचे ते रोसा वचून पळयात.
कोण तांती हाडटा, कोण टमाट हाडटा, कोण आनी कितें हाडटा, कोण सोरो हाडटा, कोण आनी कितें हाडटा. म्हणजे बाबा न्हू कोणी ते वेळार तांचे लागीं एक क्रीम मेकअप बी कांय नासलें. आज मेकअप तूं कितलो काळे हांबरी जावं म्हजे भाशेन, तुका दोळे फूल करूं येता. थोडी दोळे फूल करूं येता, मागीर ती इगोजीन लायट बी गेलो उपरांत न्हू तो सगळो गोबर घायलो तो न्हू, तो सगळे सारके तेचे कुडके पडटाय. मातशें तर गरमी जाली ओकले बाडे भोंगो ते सगळें देंवता. मागीर एक सायडीन काळेलें, एक सायडीन काला बनाया गोरा बनाया. त्या वेळार घडये सोंपताल्यो. आयचे काळार सोंपतात. आयज हाची गरज आमकां आहा. पळयात पूण चाली रितीक लागून देवाच्या उतरासुली पयस वचूं नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कितली झगडी आनी मारामारी आयज चालीक रितीक लागून. कोण एणेश करूंक जाय आसलें, कोण टेंटेश करूंक जाय आसलें, कोण मामानेश करूंक जाय आसलें, कोण माशेनानेश करूंक जाय आसलें, कोण एण तेल घालूंक जाय आसलें, कोण टेण चूड कातरूंक जाय आसलो, कोण एणेश. देवाचें कांय पडलोलें ना. म्हणटरी आमचें काळीज देवा आसुल्लें पयस वचत आहा आनी चाली रितीक आमी वेंग मारता. पळयात देवाचें उतर कितें सांगता पळयात. मार्क चॅप्टर 7 verse 8. मार्कुची शुभवर्तमान 7वा विसूर वडी 8. 7:8. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुम्ही पाळटात. देवाची आज्ञा सांडून कोणाच्यो चाली पाळटात? मनशांच्यो. कोणाच्यो पाळूंक जाय आसल्यो? देवाच्यो. पूण पाळटा कोणाच्यो? मनशांच्यो. देव कोण जालो? मनीस जालो. आनी मनीस कोण जालो? सारकें सारकें आहा? ना चेंज करात. सारकें ना जाल्यार कोणाक तरी सांगात. आमच्या भारतान एक चाल आसली, जायत्यो चाली. चेडूं जालें रोखडेंच काजार केलें. इट्स कॉल्ड चायल्ड मॅरेज. चेडूं जालें कितें केलें? जात थिंगा काजार केलें. इट्स कॉल्ड चायल्ड मॅरेज. थोड्यांक अशें गो मेलो जाणा तुमी सती म्हण आयकलें तुमी? सती आयकलें तरी? म्हळ्यार कितें सती म्हळ्यार कितें? समज गो तर मेलो जाल्यार बायलेन गोवाक लासता त्या उज्यान कितें करूंक जाय? उडी मारूंक जाय. आनी मिरान तूं उडी मारना जाल्यार फाटल्यान कोण तरी कितें करता तुका? लोकयता उज्यान लासून मरूंक जाय. चाल. गो मेलो गोडे गो सरपियान मेलो, बायलेन उडी मारून मरूंक जाय. ही भाशेन चाली रिती. थोड्यांक जेवपाक दिनात, थोड्यांक जेवपाक लेकून दिना आसले. हे देवाच्या उतरान आमच्या देशान लेकून जायते बरेपण आयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देवाचो जागो देवाच्या उतराक देवाक जागो दिवंकूच जाय. फुडें आमी सांगलें मनशांनी केल्ल्यो चाली पाळटात आनी देवाचें उतर कितें करतात? हे व्हडलें पातक. कसलेय सुमयार हे चाली रिती पाळप म्हणल्यार कितें? पातक. बाबडो हे वेळार उडगास येता म्हाका आनी एका गांवान आनी एक चाल आसा. ही चाल गोतोर मेलो न्हू, गोतोर मेलो उपरांत बायलेन हूंय
गांवचे सगळे दादल्यांक आपोवंक जाय. कोणाक आपोवंक जाय? गांवच्या सगळ्या दादल्यांक. आनीक त्या दादल्यांक सोरो हाडूंक जाय. आनी बायलेन एक एक दादल्याक सोरो घालन दिवपा जायना. एक एक दादल्याक हे बायलेन कितें भिवपाक जाय? कोणें भिवप जाय? बायलेन. आनी तेजो ओठ जो गो मेला न्हू, आमी दादले आहात. तुजो गो मेलो न्हू, आमी गांवचे सगळे दादले आसात. ती बायल हुंय रितीराक गेली. हे आतां कितले पुर्वज कितले शेंगडे आयले नको. ही बायल गो तर मरत, बायलेन सगळ्यांक सोरो हाडूंक जाय आनी तांकां जाय तितलो सोरो पिवंक जाय. मागीर सोरो पियेल्या उपरांत रातचें आपयलें तांकां, सगळ्यांक सोरो पिवयलो. मागीर कितें जाता? आनी ही बायल एकटीच आनी गांवचे सगळे धाडले. मागीर तुमी पळयात रातचें कितें जातलें तें. ही बायल हुंय अशी एका रितीराक गेली. आनी तिणें ह्यो आदल्यांनी केल्ल्यो चाली आयज ते सबनात. पूण तिणें हुंय बायलेन एक निश्चय घेतलो. म्हजो घरकार मेला, हांव मरूंक लेगीत तयार आसतली, पूण ही चाल आनी म्हजी कूड कोणाक भेटोवचें ना. हे सगळे खोटे दादल्यांक भेटोवचें ना. म्हज्या घराक उजो घालूं नाल्यार म्हाका उजो घालूं, पूण हांव ह्यो आदल्याचें खोटेपण हांव पाळचें ना. आनी ती गेली हुंय. आनी सगळे सांगताय दादले मेळ्ळे पाटे, आगो केदोन येवपाक गो आमी? केदोन येवपाचें? थोड्यांक सांगलें तुमी येवपा पावनाकाय. आगो आमगे हें केदोन मेळटा आमकां? आनी सगळें सांगलें हुंय, हांव कोणाक आमच्या घरान घेवपा ना आनी एकटे दादल्या लेगून हांव कितें भिवपा ना, सोरो पिवपा ना, म्हज्या दारांक एकटे दादल्याक घेवपा ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कित्याक हांव हे चाली रितीचेर पात येना. हांव तुमचे चाली रितीचेर पात येना, पूण हांव कोणाची पात येता? देवाच्या उतराचेर पात येता. हे चाली रिती करून हांव पात खान पडटा. पूण ही चाली रिती करनासतना देवाची पात येता आनी देवाचेर हांव विस्वास दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबडो ती बायल हें वाचूंक लागली. कितें वाचूंक लागली? पवित्र पुस्तक वाचूंक लागली. आनी तें पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें तिणें काळीज उक्तें केलें. कितें उक्तें केलें? काळीज उक्तें केलें. आनी देवाचें उतर आपल्या काळजान घेतलें. देवाचें उतर आपल्या काळजान घेतलें. ती मरूंक लेगून तयार आसा, पूण ह्यो चाली रिती पाळपाक तयार ना. उक्तें करात 2 Timothy chapter 3 verse 16. भगीन पावलून तिमोथाक बरयली दुसरी चीट 2 Timothy chapter 3 verse 16 कितें सांगता तें पळयात. कोणाक मेळ्ळा? भगीन पावलून तिमोथाक बरयली दुसरी चीट. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान ओके, बरयलां. सगळ्यांक मेळ पयलें उक्ती करात. पेज नंबर सांग बाबा. 2 Timothy 2169. 2169 मातशी उक्ती करात. मेळ्ळा सगळ्यांक? मातशें पळयात. मेळ्ळा सगळ्यांक? येस, कम ऑन. सगळे पवित्र पुस्तक ताचे फाटल्यान म्हणया सगळें सगळे पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. बरयला. सगळें देवाचें उतर पडे आसा.
ताचो बरोवपी देव. उजार कोणाक केला? उजार कोणाक केला? मनशाक उजार केला. मागीर कित्याक हें देवाचें उतर अशें बरयलां? कितें करूंक? शिकोवन दिवंक. शिकोवन दिता भुरग्याक कांय नको. भुरग्याक कांय नको म्हूण कितें करता आमी? खंय घालता? इस्कॉलाक घालता. आनी इस्कॉलाक गेले कडेन लेगून बरें थंय सजमना कितें करता? ट्युशनाक घालता. आनी ट्युशनाक सजमना जाल्यार लेगून मागीर कितें करता? बोर्डिंगाक घालता. पूण कितें करून आमचीं भुरगीं शिकलोलीं आमकां जाय वो नाका? देवाकूय बी तशेंच जाय. कितें करूं सगळ्यांनी देवाचें उतर शिकलोलें जाय. देवाचें उतर वाचपाक न्हू. इस्कॉलान सांगता तांकां बूक वाच आनी यो अशें म्हणटा. हॅविसन कितें सांगता टिचरी? शीक आनी यो. नॅश बूक वाच आनी यो म्हणटा एग्जामीकू? ना, कितें म्हणटा केनोशा? शीक आनी यो. ह्या वर्सा शिकलो बूक काडटा आनी भायर उडयता उस घाताय. ते आमी शिकताय. हे जिविताचें पुस्तक शिकताय ना. वाचताय तरी ना. पळय पुस्तक आहा म्हूण जाणात तरी कोणा खबर? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाचें उतर आमकां शिकोवन दिता. ही शेमाय गेल्यो, नानाय गेल्यो, दानाय गेल्यो ना. आनी एक कोणें म्हाका विचारलें, फादर सायबिणीक कितू भयणो आसलोल्यो? आंकवार मरे कितल्यो भयणो आसल्यो? आगो बाय हांव नको. पूण पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभा ती एकटीच म्हूण सांगता. ना ना, ती म्हापशां एक हांवें ते भयण आनी हूंय एक हांवें ते भयण. बरें जालें म्हळें. ते काजार बी जालां आसता म्हळें थिंगसान हिंग बी येयलो आसता म्हळें इज्रायलासान. हिंग काजार जालां आसतली. चाले आनी तिची भयण बाबार्द. सायबिणीक आनी भाव भयणी नासल्यो आनी भयण नासल्यो. पूण ह्यो चाली आनी रिती हे आमचे शिकवणीची आड. मुखार शिकवण दिवंक आनी कितें करूंक? चुकी काडून दाखव. पवित्र पुस्तक आमकां चुकी हूंय आमी चुकता. क्रिस्तांव धर्म हूंय चुकता. लोक हूंय चुकता. पाद्री हूंय चुकता. माद्री हूंय चुकता. पवित्र सभा हूंय चुकता. ती चुकी काडून दाखोवंक देवाचें उपर. आनी मागीर पुरो इतल्यान पुरो लोकांक निटायर हाडूंक. कितें करूंक? निटायर हाडूंक. निटायर हाडूंक. पूण भोंग आमचें सुण्याची शेपडी वांगडी ती वांगडीच. कितलें सांग? तो राज खंय जोळोन येता पूण तेजो वळ जाय दिसा आमचें क्रिस्तांवपण. कितें पाड आयकलें आसतलें? आयकोंक ना. कितले पाड रेतरा गेले आसतलीं. पूण सुण्याची शेपडी वांकडी ती वांगडीच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 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 लोकांक निटायर हाडूंक आनी तांकां देवाक मानता असल्या जिविताचे वाटेर फुडो करूंक ते उपकारता. पवित्र पुस्तक लोकांक निटायर हाडूंक देवा सुशी येवंक आनी देवाक मानतलें जिवीत जिवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 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 भावनो आमचो बाबा ते चाली रितीचेर न्हय. आमचो बाबा चाली रितीचेर न्हय. आमचो बाबा जिव्या देवाचेर आनी जिव्या देवाच्या उतराचेर. हें देवा उतर तर सांगता ते आमी फुडें वचूंक जाय. हेजी तेज्यो गजाली आयकूंक
आनी ह्यो मामाय गेल्यो शेमाय गेल्यो काणी आयकूंक नाका. त्यो हाल्या तुजी मामाय हे सगळे चाली रिती पाळून हूंय आसतली स्वर्गार एम कोणान तुका व्हरोन रावता जाणा तुका व्हरोंक रावता. यो गो बाये हांव पावलां तुवें बी यो आनी आमगे सगळीं फुडें आमी एक समोरतेले हांव फुडें आमी हूंय वचूंक जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. हांव नको तुमी पयात. पूण जाय जाणां विचारलां हांवें घुम वता तेन्ना बायलेन हूंय तांबडे न्हेसूं जाय. मागीर बायल वता तेन्ना घोवान कितें न्हेसूं नाका तरी ताणें न्हेसूं जाय आसलोलें. मागीर घोव मेलो तांबडे न्हेसुलें मागीर काळे घायले आनी मागीर काबार जालें. मागीर कोणा बरोबर वच वय कितें तर तें सांग सगळें काडून कांकणां बी तुजो कांकणां फोडना जाल्यार ती लोक तुका फोडटा खंय थोडे अशें करून. कितें तें वॉट इज दॅट. तुमी विचारात तुमी एकामेकाक विचार वॉट इज दॅट कितें तें आनी कित्याक अशें तें कित्याक अशें. शेण हायलें जाल्यार खंय सगळें नितळ जाता. शेणाक घाण मारता. शेण म्हणल्यार गाये गेलो गू बैला गेलो गू मूत पिला जाल्यार खंय सगळें बरें जाता. अन्न भक्त अरे हे गायेक हे बैलाक ते नाका म्हूण कितें केलां भायर उडयलां. तें वोकोत जालें तें कित्याक भायर उडयलें तरी. हे आमच्या देशान आनी जाय जाणां आमची स्वत मानतात. हांव जेन्ना कोवीड जालें तेन्ना एकट्या मनशान युट्यूबाचेर अशें घातलें भारतान एक मनीस लेगून मरचो ना. हें कोवीड म्हणटा दुयेंस येवन एक लेगून मनीस. पूण तुमी कितें अनुभवलां तें तुमी सगळीं जाणात. नको तुमी ह्या आमी केन्ना जिवितान अनुभवूं ना तितलें दूख आनी भिरांत ह्या कोविडाचे वेळार अनुभवना. पूण हें आयलें तेन्ना हांव हे एका युट्यूबाचेर एकटो इंटरव्यू दिता. ही पिडा भारतान येवची ना आनी भारतान एक लेगून मनीस मरचो ना. आनी ताणें 2 कारणां दिलीं. हे 2 कारणां लागून ही पिडा येवची ना आनी आयली जाल्यार मरचें ना. पयलें कारण म्हणल्यार हें तो एकटो तो सांगता थिंगा आमकां खंय भारता कडेन 33 कोटी देव आहात. 33 कोटी कोण आहात तूं ते एकट्या खंय 4 जाण पडटात. एक देवाक कितें जाण पडटाय 4 वा 5 जाण कितें पडटाय. म्हणटरी हे 33 crores देव आहात न्हू ते म्हणाले 4 जाणां तर सगळे सांबाळले मागीर आनीक ती पिडा कोणाक लागची ना. जालें कितें पळोवना कितें जालें तें. हें येवचे पयलीं सांगलें. दुसरें सांगलें पिडा आयली जाल्यार भारता कडेन बऱ्यांतलें बरें वखद आहा आनी हें वखद घेतलें जाल्यार कोणूच मरचो ना. आनी ते थोडे ते सायडीन दिवपा बी स्टार्ट केल्लें. कितें वखद तें गोमूत्र. गायेचें मूत तर पिल जाल्यार खंय कोणाक ही कोवीड पिडा. आनी गाये मूत पिलें आनी सगळें पिलें लास्टाक कितें जालें. ह्यो चाली रिती. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया चालीरितीचेर आमचो बाबात आमची जिवीत दवरलेले आहा आनी चालीरिती वतात आमकां ह्यो चालीरिती आमकां वतात आमीच नको ह्यो चालीरिती आमकां खंय वतात त्यो आनी चालीरिती क्रिस्तांवांनी पाळप म्हळ्यार पयल्या मानामेंदाचेर आड महापातोक 4 जनरेशनाक हे पातोक लागता म्हणटात ते पयल्या मानामेंदाचेर कोणें पातोक करप म्हणल्यार 4 जनरेशनाक लागप भावण्णो आयज हें सगळें पोतुबोदी जाता आमच्या गोंयांत 12 म्हयन्यां कितलीं फेस्तां म्हण नेहा आमच्या गोंयांत 12 म्हयन्यां कितलीं फेस्तां एका इगोर्जेन 13 फेस्तां आनी 13 फेस्तां करून आमकां तो देवाची उतर मेळना आमी तो देवाची विश्वास दवरिना आमची काळीज मन तर आमी देवाक ओपून दिना कितें करता आमी उक्ती करात बूक ऑफ Isaiah chapter 29 verse 13 Isaiah 29 verse 13 दुनियान मागीर अशें म्हणलें हो लोक फकत उतरां घेवन मदेशी येता फकत ओंटांनी म्हाका वाखाणटा पूण तांचे काळीज म्हजेसून पयस आसा सजमले न्हू आमचे काळजान देव आसूं जावो आनी आमचें काळीज देवाक देवाक पयस वो लागीं आसूंक जाय आमची काळीज देवाक अदीक लागीं आसूंक जाय मागीर तो करता ती म्हजी पुजा फकत मनशांनी घडलेल्या कायद्यांची पाठ केल्या शास्त्रांची पुजा हां बेश्टी शास्त्रां ती बेश्टी करपा जाय म्हण केल्या ती भावणो आनी एक उडक्या दिसता म्हाका जे काळीज मोन नितळ आसूंक जाय काळीज मोन नितळ आसूंक जाय आनी जे काळजांत तुवें देवाक अनुभवूंक जाय देव म्हणल्यार आत्मो गॉड इज अ स्पिरीट देव म्हणल्यार एक मुर्ती न्हू देव म्हणल्यार एक चाल न्हू देव म्हणल्यार निबेल आत्मो हे आत्म्याक स्वतान आनी आत्म्यान बुजूंक जाय ते चाली रितीनी करून आमच्यानी बुजोवंक जायना पळया जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 जुवाची शुभदमान 4 वडी 24 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 देव आत्मो व्हडल्यान म्हणजे व्हडल्यान देव देव आत्मो आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी पुष्प्यांनी ताका ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय बुजूंक जाय आनी पावटी देव आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय पावणो देव आत्मो तूं देवाक बुजूंक सोदताय आत्म्यान आनी स्वतान देवाक कितें कर बुज चाली रितीनी बुजोव नाकाय आनी एक सांग म्हाका कोणें अशें सांगलें म्हण लागलो बेश्टी सांगात चेडूं काजराक येता आसतना धवे साडी वो धवे इस्तीद घालून येता ग्रावंड म्हणटा थंय कोणें 1 लाखाचो 1.5 लाखाचो चड घाती तुले चड ग्रेस तो कित्याक घालून येता धवे कित्याक घालून येता वाय केन्ना खंय तुमी काळें घातलें चोयलां काजराक व्हंकल काळें घालून येयल्लें पळयलां
बरें तांबडें घातलेलें पळयलां बरें केन्ना तुमी एका ग्रीन कलर घातलें पळयलां पळयलां धवेंच कित्याक घालूं येता पवित्र म्हण दाखोवपाक एका गांवांत हांव नको कितलें पवित्र आनी कितलें अपवित्र हांव कोणाक जज करना एका गांवांत खंय अशी एक चाल आसा पूण हांव वचून सोदतालो त्या गांवांत ही चाल पळोवपाक व्हंकल खंय सांगता कसले ड्रेस हांवें घालूंक जाय ते तेंची खंय 2 ड्रेसां आसतात 2 कलर एक धवो नाजाल्यार तांबडो पूण व्हंकल सांगता हांवें म्हाका ड्रेस तांबडे घालूंक जाय व्हंकल सांगता आपणाक ड्रेस धवें घालूंक जाय हे धवें आनी तांबडो हाका अर्थ आसा कितें अर्थ तो व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान हे चेडवान काजरा आदीं तर पातक केलें जाल्यार हें चेडूं स्वत मानता हांवें पातक केलां हांव नितळ निर्मळ ना पूण हें चेडूं तांबडें न्हेसून येता हें चेडूं काजराक कितें न्हेसून येता तांबडें न्हेसून येता आनीक स्वत मानता हांवें काजरा आदीं कुडीचें पातक केलां देवा फुडल्या जिवितान ह्या मनशा भायर आनी कोणालाय पातक करूंक म्हाका निर्मी नाका म्हाका बोळ्ळी म्हूण स्वत मानता आनी तांबडे न्हेसले उपरांत हो सगळो लोक ते चेडवा खातीर 2 वस्तू आसतले आवय तेणें पातक केलां आमगेले शिकून चयतलीं आनी वयता आसतना 12 ब्रेस्तार त्या शुक्रार खंय वयतलीं वचना तूं आवय कोणा बरोबर गेलो बाय तूं हांव खंयच कडेन खंयच बांयच उदक पिल बाय तूं हांव खंय पळ बाय तूं पूण तो लोक कोणूच ताका विचारना लोक येतलो बाय हेणें काजरा आदीं पातक केल्लें काजार जाल्या उपरांत कोणा लागीं अशें पातकान पडना जावच्याक आमी सगळीं ताचे खातीर कितें करुया मागुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हे चेडवान तर म्हणलें म्हाका धवें आंगोस घालूंक जाय काजरा आदीं हांवें कोणा लागीं पातक केलें ना हांव नितळ आनीक निर्मळ लोक देवाक कारगां दिता हें चेडूं नितळ आनी निर्मळ तेच बरोबर लोक त्या चेडवा खातीर मागता देवा काजारी जिवीतूय बी तांचें कितें जावनी नितळ आनीक निर्मळ आमचें तुमी पळयात आमी धवे घालता चेडो काळें घालताले चेडूं धवें फूल न्हेसून येता भितरल्यान भायल्यानूच काय वो भितर कितें काय पावणो गॉड इज द स्पिरीट देव म्हणल्यार आत्मो आनी ताका बुजप्याने आत्म्यान आनी स्वतान कितें करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्यो चाली आनी रिती पाळून कोणूच सरकार पावचे ना पूण देवाची उतर आयकून सरकार पावतली पुर्वजांनी केल्ली पुर्वज ती माती गोबर घेवन गेलो आनी थोड्या सारकी टूक 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 ते म्हाका तें चोयल उपरांत थोडे कडेन गेलो उपरांत म्हाका भगवान उडगास येता ते फारिसेवांचो ना ना तेश करूं जाय एश करूं जाय ना एश वचूं जाय कोण हो पांय घालूंक जाय कोण तो पांय घालूंक जाय कोण एश करूं जाय कोण नॉर्थ करूं जाय कोण सावथ करूं जाय तेंगे युनिवर्सिटी खंयची नोको हांव खंयचे कॉलेजीन शिकोवन येयलो ती नोको देवा उतर सगळें विसरून गेली देवा उतर सगळें कितें जालें विसरून गेली पूण हे सगळ्यो चाली रिती गांठीक मारून दवरल्यात
गांठीक मारून दवरल्यात आनी कोण तर सांगिल्लें एश कर म्हूण गेली. हांव ल्हान आसलो म्हजी माय कोणें सांगलें खंय काळे गायेक कितें दिवपा जाय म्हूण. काळे गायेक जेवण काळे गाय खंय काडला आनी भायर मारला आनी येयलो परतून. ते काळे गाय भले कोण वयतलो. पण कोण तर कितें सांगिल्लें अरे चल या कोणाक काळे गाय आहा कोणागे शेण आहा कोणागे मूत आहा. वाट सोत आनी जिवितांस कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. उक्ती करात जॉन चॅप्टर 14:6 वाट सोत आनी जिवीत आमूस कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. जॉन चॅप्टर 14:6 तेजे भावार दोचे बोरलेक जेजूचे भावार दवरात. जेजू दाखयता ती वाट चलात ती आमकां स्वर्गार पावयतली. ह्यो वाटो सगळ्यो हेमकोणाच्यो वाटो ह्यो वाटो सगळ्यो आमचो नेर आमच्या जिवितान आमच्या घरान आमच्या वावरान ते आमकां वाडोवंक दिना. तोंड तें वाचरे बाबा. जेजून तांकां अशी जाप दिली वाट सोत आनी जिवीत आमूस कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां दिसता हे सगळे चाली रिती करून स्वर्गार पावतली म्हूण. कितली पावटी हांव जायत बडा मोरना पळयता आनी आस येता एक पावटी मेले उपरांत ते रोखडा त्या मनशाक कितें कोताय आमी कितें कोताय तेजे हात थंय केन्ना तेणें बेरसांव करूं ना. जिवितान केन्नाच ताणें बेरसांव जायत बडा हांव चोयता अशें करून थोडे अशें करून रावतात आनी थोडे चेडे आहाय ते हात कितून रावताय सोकला करून रावताय. चोयले नाका पळयात तुमी थोडे दादले बी वचून चोयात तेंचे थोडे हात अशे आसतले नाल्यार सोकलाक. म्हणून जिवितान केन्नाच तुवें बेरसांव करूंक ना. कितें करूं आतां आनी ते थोड्या हात बी सारके घट चालू कडेन आसाय तरी आसा म्हूण कितें करून तरी हात जोडटाय थोडी. थोडे पळयता हांव कितें तेन्ना तर मेलो जाल्यार ते घट जाला ते धरून ओडटाय आनी कितें मोडटाय जाल्यार नको पूण कितें कर निमणे पाटी कितें करी कितें करी बेरसांव करीस. केन्ना तुवें मुखायल्या भांकार वचोन बसोना तूं सदां थिंगा तिट्याचेर झाडां पोंदाक आंब्या पोंदाक बायकाचेर हिंगा तुवें रावलो. आयज तूं कितें करपा आहा खंय दवरपा आहा. केन्ना घडये तूं मिसा येयना आहलो आयज चल वताय तुका आमी धरून बांदून सगळे धरून ओडटाय खंय मिसाक. केन्ना येवना न्हू तो जाय जाणां आसताय तेश कोन्न ते केन्ना मिसाक येयना म्हणटा तेंका पयली पावटी मिसा हाडची पडटाय. पयली पावटी आनीक निमणी पावटी मागीर ते हात जोडलोले मागीर कितें जालें मागीर ते हात सोडटाय. कोण गुंगटे बांदताय ते आनी सोडटाय. आमच्या पोटांत सगळे कुसलोले आसता आनी ते कुसलोले वोंखांनी भायर पडटा. ते भायर सोना जावपाक हिंगा कितें कोत्ता तूं बांदताय आनी ते सगळें पडटा आनी मागीर घाण मारता जायना सुसपाक. मनीस म्हळ्यार दूल आनी माती घाण घुट्टाण. एक दिसा कशें जालें तेका बाटे हिंगा बांदलोलो आनीक सोडलें सोडनाका घाण पडली वॉमीट जाली बॉडी इगोजीन घाण आख्खे मिसाक वास सुसपाक जायना. वता आसतना आतां कितें करता एक पाट भायर सरलें मागीर तें कंट्रोल करपाक जायना आनी हांवें रका धाडला आनी चाललें. कितें केलें तुवें ना तेक मागीर मेल उपरांत जिवपा नाका तेजी गुंगटी बांदिल्लो तो जैतो कितें कोनू तेजे हात बांदून दवरल्यार तो चलता पांय बांदून दवरल्यार चलता कितें कोनू. कपाल म्हणलें तुजें गुंगटेक बांदलोलें ही घाण कितें जायना जावपाक भायर सना जावपाक
आनी हात जोडलोले तेणी केन्ना जिवितान हात चले हात जोड आनी तशें वच रे बाबा. वटी सांगता तेका जिवपा नाका, घुंगटे बांदले जैतो कितें कोन्न तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. निमणी वसाय सांग सोदता ह्यो चाली रिती आमकां पवित्र कोन्नात. तूं शेण हा लेण हा हुंयचे हितून नांव त्यो आमकां पवित्र कोन्नात आनी करूंक जायना. तांकां ताकत ना आमकां पवित्र करूंक. तुवें केल्ल्या चाली मनशांनी केल्ल्या चाली रिती आमकां पवित्र कोन्नात, परते जाल्यार आमकां अपवित्र करतात. थोड्यांक आदीं आसली चाली रिती आयज ती सबनात. आयज पाद्री माद्री लेकून हे चाली रितीन भोंवतात. कित्याक आमचे लागीं देवाचें उतर ना. हे देवाचें उतर तर आसलें आमी देवाच्या उतरा प्रमाण जियेत आसले. हे देवा उतर ना, हे देवाची ओळख ना, बेश्ट चाली रिती करपा जाय म्हूण करीत आहात. बट बाबणो ह्या म्हजें सांगना देवाचें उतर. Anybody feel free after retreat you come and meet me. I am ready to face you everyone. देवा उतर आमकां पवित्र करता. देवाचें उतर आमकां पवित्र करता. ह्यो चाली रिती आमकां पवित्र करनात. उक्ती करात जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. देवाचें उतर आमकां संस्कारता आनी पवित्र करता. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. स्वता वरवीं तांकां संस्कार लोले कर. तुजें उतर सोत. स्वता वरवीं तांकां कितें कर? संस्कारले कर. संस्कारले म्हळ्यार कितें? संस्कारले म्हळ्यार कितें? पवित्र कर. स्वता वरवीं कितें कर? पवित्र कर. आनी मागीर कितें तें मुखार कितें म्हणटा? तुजें उतर सोत. सोत. देवा उतर सोत. आनी जितलो तूं देवा उतर आयकता, देवा उतर नियाळटा, देवा उतरा प्रमाणे चलता, तितलो जिवितान कितें येता? उजवाड येता. कितें येता? उजवाड येता. तुजे सासूमायन शिकयलें म्हूण तुजे सुनेक गोबर माती शिकोय नाका. तुजे सासूमायन हें नेणारपण दिलें म्हूण तुजे सुनेक नातरां पुत्रांक हें नेणारपण दिवो दिनाका. सांगात मातशें एकामेकाक सांगात. म्हाका सांगून कसलो फायदो? कित्याक पाळपाची. सांगात एकामेकाक सांगात, कोणाक तरी सांगात. हे दोमीन ते आयकूंक रावता तुका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 देवा उतर सोत. हे उतरा प्रमाणे वच फुडें. ते आमकां पवित्र करता. देवा उतर आमच्या पावलांक उजवाड दिता. देवा उतर आमच्या पावलांक तुज्या घराक कितें दिता? उजवाड दिता. पूण ह्यो काळोखाच्यो चाली रिती आमकां घुसपाक गोंदळाक सापयतात आनी काळोखान उडयताय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. चाली रिती आमकां बांदून दवरतात. जाय जाणां न्हू, जाय जाणां हांव थोड्यांक चॅलेंज करता. जाय जाण चॅलेंज करून येयला हांव. जाय ते गोसांनी आनी जाय ते व्हडले व्हडले मनीस म्हणटा तांकां न्हू, तांकां लायला मीठ. जाय ते जाणांक. थोडे म्हाका सांगतात ना आमगे संस्कृती ती, आमगे ग्रेस काय ती. आनी एकटो व्हड बरो शिकलेलो मनीस सांगता इट इज आवर ट्रेडिशन, इट इज आवर संस्कृती. ताका चाललें संस्कृती म्हणल्यार जाणा तूं? संस्कृती हें उतर कितें तें जाणा तूं?
जाय जाणां न्हू काळोखाची वस्तू घेवन भोंवतात. कोण एकेश करूं नये, कोण तेक तेश करूं नये, तेका हें घालूं नये, तेक तेश करूं नये. संस्कृती म्हण लागलो संस्कृती. आनी तेका विचारलें, डू यू नो वॉट इज मीन बाय संस्कृती? शिकलेलो मनीस तो. हे सगळे काळोखान भोंवता, काळोखान जियेता. आतां म्हाका सांगता संस्कृती खंय. आनी तेका म्हळें, हाव विल डिफायन अ ट्रेडिशन. संस्कृती म्हणटा तें उतर कशें तूं वाडटलोय. आनी ताका मागीर आन्सर ना जालो. आनी ताका हांवें सांगलें, संस्कृती हें संस्कृत भाशेचें उतर. स आनी कृती. स म्हळ्यार गूड आनी कृती म्हळ्यार करप. खंयचें ट्रेडिशन, खंयची परंपरा तुजेर बरे संस्कार करता, तुजे बरे संस्कार करता, जे घरान बरी शिस्त हाडटा, जे धर्मान बरी भावात घोट करता, ती संस्कृती. अरे आदल्यांनी करून दवरला तांचे नेडारपण. आमकां आमचो दिवस खबर नासलो. कोणें आमकां रोसलें तें आमकां खबर नासली. खबर आसली ना. आमकां देव आमकां कोण रोसलें आमकां नको. थोडें म्हणलें आं चंद्रान रोसलें आसतलीं, चंद्र देवा. कोणें म्हणलें सुर्यान रोसलें आसतलीं, सुर्या कडलें सुर्य देवा. कोणें म्हणलें समुद्रान येयलें आसतलीं, समुद्र देवा. कोण म्हणलें सर्पान रोसलें आसता आमकां, साप देवा. कोण म्हणलें आसलें आनी एक कोण सांगता ते एक इंटरव्यू घेता आसतना सांगता, एक चेडूं ताका सांगता, शिकलो चेडूं ताका सांगता, गाय म्हणल्यार आपणागे माय, गो माता म्हणटा आमी, गो माता. गाय म्हगेली माय. आनी तो इंटरव्यू घेता ताका सांगता, जाल्यार बैल तुगे पाय तरी म्हणून. गाय तरी आवय जाल्यार बैल कोण जायच पडलो? बापूय जायच पडना. वय वो ना कितें. आं गाय मुगे माय, मागीर बैल मुगे पाय, आनी मुगे माय पाय हाय ती कोण तरी. आयज शिकोन जाय जाणां बुरू. आयज शिकोन जाय जाणां देवा सोडलीं कितें कोत्ता हांव, पयस पयस केल्यात. आनी ताका लागून क्रिस्ती धर्म वाडना, कुटुंबां वाडनात, आनी चाली रितीक लागून आमचेर आशिर्वाद पडना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळे आमचे दोन्ही हात उबारुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सगळे म्हजे हाडले व्हडल्यान मोगाळ जेसू मोगाळ जेसू तुजेर आमी विश्वास दवरता. तुजें उतर सत म्हूण आमी मानून घेता. सगळ्या चालींतली रितींतली परंपरांतली आमकां सुटका दी. आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवूंक आमकां शिकय. तुजें उतर जिवें उतर. तुजें उतर आमच्या वाटेचो उजवाड. तूं सत आनी जिवीत म्हूण आमी सत मानता. हे चाली रितीचेर जैत व्हरूंक आमकां बोल्डी सोम्या तुज्या उतरान आमकां पवित्र कर. सोम्या तुज्या उतरान आमकां स्वतंत्र कर. आनी या चाली रितीचेर आमकां कधीच गुलाम करूंक जावंक निर्मिनाका. हालेलुया, 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 हालेलुया.
थोडंसं वेळ उगीच राहून देवाची कृपा मागूया. जाय त्यो चाली रिती वो काळोख नेणारपण हें तोंड हें कलोरें हो बिमूड वो नीर मनशाक वाडोवंक दिना. कुटुंबाची वाट लायता, समाजाची वाट लायता. अशे काळोखान चलतल्यांक कुड्डे सावन कुड्डे कशी चलतल्यांक, दोळ्यासून कुड्डे कशे चलतल्यांक, देवान दिल्लें काळीज आसून देवान दिल्लें गिन्यान आसून हे नेणारपणाची येतल्यांक आमकां उजवाड मागुया. मागुया जाय त्या घरांनी शांती सवस्काय ना, ती घरां शांतीन भरतुनिया. जायतीं मनशां बेश्टी वाऱ्यार हुबतलीं आसात. जायत्या मनशांक ह्या चालींनी रितींनी बांदून दवरल्ल्यांक सुटका मागुया. पिडेवंतां खातीर मागुया. आनी आमचें आख्खें जिवीत ताका उबारुया. देवा तूं आमची शांती, देवा तूं आमची सोबती, तुजेर आमी पातयता. देवा तू म्हजी शांती, देवा तू म्हजी सोबती, देवा तू म्हजी शांती, देवा तू म्हजी सोबती. तुजेर हांव पातयता, तुजेर हांव विस्वासता. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो किल्लो, तूं म्हजो बरवस्तो, तूं म्हजी वडवीक. Book of Psalm 27. The Lord is my rock. Who can shake this rock? सर्विस वर म्हजें पळोवप, ते आलो कोणाक दाखोवप.
काळोख, नेडारपण, देंवसार, पिडा कोणाक ताकत आसा, कोणाकूच ना म्हूण हांव तुजी विस्वास दवरतां. देवा तू म्हजी शांती, देवा तू म्हजी शक्ती, देवा तू म्हजी शांती, देवा तू म्हजी शक्ती. गोटा दिदी मी घालुया, देवाक आमचे सगळें समर्पण करुया. Lord, I surrender. Lord, I surrender my everything. म्हाका उजवाड दी दुनिया, काळोखाची जुयत व्हरूंक बळ दी दुनिया. म्हज्या घरान आसल्या काळोखाचेर, म्हज्या जिवितान आसल्या काळोखाचेर देवा तूं म्हजो बरवासो, देवा तूं म्हजो आसरो, देवा तूं म्हजो किल्लो, देवा तूं म्हजी खडप, तुजी रावपाक येता. I trust in you. I believe in you. देवा तूंच म्हजो आसरो, देवा तूंच म्हजो बरवासो, देवा तूंच म्हजो आसरो, देवा तूंच म्हजो बरवासो, देवा तूंच म्हजो आसरो, देवा तूंच म्हजो बरवासो. हालेलुया, 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 हालेलुया. We surrender holy man. उजवाडी दुनिया आमकां, उजवाडी दुनिया तुज्या उतरान पवित्र कर दुनिया. काळोखान आसल्या गराब्यां, काळोखान आसल्या शिरा पडलेल्या गराब्यांची पाद्री माद्री आमकां उजवाडी आख्खी पवित्र दुनिया काळोखाच्या, काळोखाच्या, नेणारपणाच्या उजवाड निवार निवार दुनिया. हालेलुया, 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 हालेलुya. Hallelujah, we surrender Almighty God, we surrender all humanity. Yes, you are the living God who created the heaven and earth. Yes, we love you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया आणि बॉडी सगळे आमच्या हात उबारुया आमच्या आखे जिवीत उबारुया आमच्या आखे पुर्वजांक उबारुया हे पुर्वजांनी केल्ले चाली रिती आमकां खळोखान आमकां महापातकान आमकां हेम कोणान आमकां गुलाम करून दवरून आसा सुटका मागुया आनी आमच्या हात उबारून म्हणया हालेलुया 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 आमकां सुटका दी दुनिया सुटका दी काळोखांतली नेणारपणांतली देवसऱ्याच्या संवसाराच्या किरी भशेन पिडेंतली सुटका दी इफ टू मेक अस फ्री वील बी फ्री Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. जेजूच्या नावान आमकां सुटका दी. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमकां एकूच रोष आसा तो देव बाप देव पूत आनी पवित्र आत्मो देवा आतां आमचें जिवीत राख आमचो संवसार उबार म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जाव तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन.